रान खात्यान घसघशांचेर घातिल्ले बंदीचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन नाराजी उक्तायल्ली। सरसकट सगळ्या घसघशांचेर बंदी घालप सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे रोहनान म्हणिल्ले। पळयात ताचें म्हणणें। रान खात्यान ती बंदी कित्याक घाल्या विदाउट कन्सल्टेशन विथ एनी स्टेक होल्डर, स्पेशली टुरिझम, हो एक प्रश्न आसाच। हांवें हो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला आनी आय एम ट्रायंग टू टॉक टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर बा विश्वजीत राणे ऑल्सो टू सॉर्ट आउट दिस इश्यू। पर्यटनाक आमी पूर्ण तरेन रिजेनरेटीव टुरिझम, एकादश तीर्थ आनी मॉन्सून टुरिझम हे आमी खूब प्रमोट करीत आसा। मॉन्सून टुरिझमान वॉटरफॉल्स प्ले अ रोल। नाव देर आर बोथ थिंग्स, वन इज इरिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट, तातूंतल्यान बाबा कितें जावंक शकता, आनी दुसऱ्या सायडीच्यान रिस्पॉन्सिबल जे येतात टुरिस्ट हू वॉन्ट टू एन्जॉय गोवा टू द फुलस्ट, तर तांकां थंय आपले आस्वाद घेतलो जाल्यार वॉटरफॉल्स आसा। आतां हे फक्त टुरिस्ट न्ही, आमचे लोकल्सूय वतात which enjoy this particular monsoons in various forms by going to the hinterlands. आम्ही hinterlands promote करता असताना we are looking at these opportunities where people can enjoy. आणि ताज्या खातीर टुरिझम करता असताना थंयचे जे गांवांतले लोकल स्टेक होल्डर्स असतात, बारीक मनीस असता जे गाडो घालता, दुकान घालता, बाकीचे कितें असता, हे त्या सिजनाक त्या इकॉनॉमीचेर डिपेंडंट असतात की तांकां थंय कितें बाबा आपल्या पोटाक कितें तरी जोड मेळटा। एक ब्लॅटंट कोण तरी CCF TCCF येतलो आनी थंय घालतलो अशें जायना। मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडिल्लें आसा। खुबशे लोक इन्क्लुडिंग द लोकल इंडस्ट्री हेज बीन कॉलिंग अप, टुरिझम इंडस्ट्री हेज बीन कॉलिंग अप, आनी विश्वजिता कडेन हो विशय उलोवन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तोडगे काडून म्हाका दिसता वील सॉर्ट इट आउट। रान खात्यान पर्यटकांक घसघशांचेर वचपाक बंदी घातिल्ली ह्या प्रकाराचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खर नाराजी उक्तायल्ली। हे फाटभुंयेर जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की सुरक्षीत घसघशे पर्यटकांक उक्ते करतले खंय। ऐकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणें। फॉरेस्ट मिनिस्टरान डिस्कस केला जे रिस्की वॉटरफॉल आसा पळय ताजेर आमकां बॅन करूं येता। ताणें ऑलरेडी फायल म्हाका धाडल्या, कारण जे आफ्टरऑल जे वॉटरफॉलाचे रिस्की ना त्या लोकां खातीर एलाव करतले। ऑलरेडी फायल म्हाज्या कडेन येतली करतले। त्यामुळे प्रत्येक फावटी थंयसर परत लोक वचप पिवपाक देंवता आनी कितें करता म्हणून घेतली डिसिजन। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।